4 दीस पयलीं फर्स्ट लिस्ट जेन्ना जाहीर केलें तेन्ना हांवें स्पश्टपणे सांगिल्लें की ज्या जाग्याचेर डिस्कशन ना ती सिटां आमी डिक्लेअर करतात. आज आमची परत एकदा PEC मिटींग जाली आणि त्या PECन आमी निर्णय घेतलो की सेकंड फेजाचें लिस्ट आतां येता. दीस रोल वॉज देर. फाल्यां आमचे AICCचे इन्चार्ज इज स्पेशली कमींग टू गोवा. टुमोरो मॉर्निंग इज लँडींग. ताचेर बाबा कशें मुखार वचपाचें हें म्हाका दिसता कॉल आमी फाल्यां सकाळ मेरेन घेतले. इन्चार्ज ऑल्सो इज कमींग टुमोरो. And I think final call we will take after the meeting. So I had briefed the media that today there is a meeting. And after the meeting we'll brief you what happened. मजगतीं उत्तर गोंयांत 7 आणि दक्षिण गोंयांत 5 मिळून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 12 ZP उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्या. गोंय आनी गोंयकारां खातीर आमकां एक जावपाची गरज आसा अशें काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकोस्टा म्हणटा. आमदार काँग्रेसचो कितें तुमचें आहा अलायन्स जाय की नाका? तुका हांव सारको गोंयकार म्हूण सांगतो, नीज गोंयकार म्हूण सांगता. पार्टी बिटी म्हण तूं बाकी सगळें दवर सायडीन. हांव तुका नीज गोंयकार म्हूण सांगता. आज तरी समज तरी गोंय एकठांय जातलें आनी गोंय तरी मुखार वयतलें आमकां अलायन्स जाय. आनी आय एम फॉर RG. हांव तुका क्लियर स्टेटमेंट सांगता. म्हाका हेगे तेगे कोणा पडना. आय एम टेलिंग यू व्हेरी क्लियरली RG जावं गोवा बोर्ड वी नीड दिस अलायन्स. ऑलरेडी 12 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले आज सकाळी. सो तेचेर कितें म्हणपाक सोदता? 12 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले ती पयलीं तेमी ताका प्रॉमिस केले भार दीत म्हणून. हांव सांगता ZP ऑलरेडी आसा आनी तरी आसतना ते आरजीन थंय कॅन्डिडेट घातला आनी तो तुमी म्हणटा आरजीक दिवचो. Initially, I don't know why, but I am telling you, initially it was decided that we would give it since almost 11,000 voters are for आमगे वेरेसागे कॉन्स्टिट्युन्सी बोर्डाले.